यो 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 असो हांगा यो हा यो तुका ते वेगळं करतात मरे तेंच्या मदीं घेनात मरे तुका ते खेळपाक हा तुजी फकाणां मारतात मरे ते तू आतां हांगात बस यो बाबडो हांगात बस हा बस यो हा आणि हांगा खळ्यान बसूनच आतां पळय तेंचो खेळ हा हा खेळपाक यो मरे आता तुम्ही घेतले मरे म्हाका तुमची इतकी जायना रे म्हज्यान पूण जमता तसो खेळटा मरे हांव म्हाका कोणाची काकूट नाका रे पूण तुमचे मदीं घेयात रे घेतले मरे यो मरे काकूट नाका धीर जाय तुमचो फकत साथ जाय काकूट नाका धीर जाय तुमचो फकत साथ जाय करूंक शकता सगळे आमी करूंक शकता सगळे आमी करूंक शकता सगळे आमी तुमचो थोडो तेको जाय तुमचो थोडो तेको जाय सपना पुराय करतले जावं ल्हान जावं ती व्हड जावं ती ल्हान जावं ती व्हड सपना पुराय करतले जावं ती ल्हान जावं ती
अशीच आम्ही गोड गोड, अशीच आम्ही गोड, अशीच आम्ही गोड गोड, अशीच आम्ही गोड. हाव माधुर्या गोड, हाव अवधी गोड, हाव गौरांग गोड गोड, धनंजय गोड. अशीच आम्ही गोड गोड, अशीच आम्ही गोड, अशीच आम्ही गोड गोड, अशीच आम्ही गोड. शाळ्या पेटूल केन्ना गोड असता. आगो बाये, गोड गोड पेटूल म्हणल्या आमचे खातीर गीता बरोवपी गीतकार, संगीतकार, काणयांची पुस्तकां बरोवपी लेखक, चित्रकार आनी सगळी गोड गोड मनशां. पुरो पुरो पुरो, चड गोड गोड केल्यार पोटान दुखतले. चला चला पेटलाची सुरवात करूया. इश्टांनो, परत एक फाव. परत एक फाव न्ही, साखळे दुसरे फाव. कोंकणी भाषा मंडळ घेऊन येता तुमच्या आमच्या आवडीचे पेटूल 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 पेटूल. हे रावात रे, चुकले आमचे. कितें जालें सांगता. हांगा जमिल्ले मानेस्त आमचे सोयरे, पालक, शिक्षक आनी सगळी माणकुली भुरगीं. कोंकणी भाषा मंडळ घेऊन येता सर्गेस्त मनोहराय सरदेसाई याद असते पेटूल. तुमका सगळ्यांक परत एक फाव माय मोगाची गोड गोड उम्मा. तर ह्या पेटलाची सुरवात गोड गोड नाचान जाल्ली आसा. आणि हो नाच आमच्या मुखार सादर केल्लो दिवचलच्या केशव सेवा साधना विशेष शाळेच्या भुरग्यांनी. ए, तुवें म्हजो डायलॉग कित्याक म्हटलो गो? हा तुमचे कडेन उलोय ना. हाय सायबा, जाले हे रागार. रावात एक मिनिट. रागार बाहेर फुगार, गवार गिरीत कातली, फुस करून घासली. अरे असं ना मरे, आयडिया. आम्ही तेका कातलो करूया. नाका नाका, रडत पिते. तशें जाल्यार आम्ही कॉमेडी करूया. कॉमेडी? कसली कॉमेडी? सांगता. येस. आदा पादा कोण पादा, डामडुम कादल फुस फुस. आदा पादा कोण पादा, डामडुम कादल फुस फुस. तर आता तुमच्या मुखार येता ज्ञान सागर विद्या मंदिर तार सत्तरीची भुरगी. पादाचो नाच, पाद फुसकी शीक, पाद फुसकी शीक. आदा पादा कोण पादा, डामडुम कादल फुस फुस. Jumlo, what a dance on me.
घुसपाला काळोखातल्या हलक्यात भियाला बाहुल्याचे फुगले मोठे मोठे गाय पाण्यानं भरले डोळे लाल लाल पाण्यानं भरले डोळे लाल लाल 1 2 3 अमेठी अमेठी पाहिलं का हसांगत अमेठी अमेठी आला पाला गोड पाला काळू घातलो हंको पाला आमरूस करेल फुस आमरूस करेल फुस फुसक्या हावक्यान मारली ठुस फुसक्या हावक्यान मारली ठुस खेळूचं येईल खेळूचं ये खेळाक जमलो पोरट्याचो मेळ रडी नको पिडी नको काढू नको काळ हसण्याचं खेळल्या ग हतियाचा गोळ हे खेळूचं येईल खेळूचं ये खेळाक जमलो पोरट्याचो मेळ खेळूचं येईल खेळूचं ये खेळाक जमलो पोरट्याचो मेळ खेळाक जमलो पोरट्याचो मेळ खेळाक जमलो पोरट्याचो मेळ पोरट्याचो मेळ अरे सूप म्हटलं घेऊन खाऊ येता रे म्हाका बाप्पान आपयला बापान खोण खळ्यात खळात किद्या वाऱ्या वांगडा खेळू वाऱ्या वांगडा खेळपाक सूप पण फाटलो पतंग गिरगिरे बी चालताले शाण्या वाऱ्या वांगडा काम करीत करीत खेळपाचे काम आणि खेळ हय हे पळय अशे एक सूप घेवपाचे मरे आणि मळलेले भात तितून घालून वाऱ्या कापून अशे अशे वारे करपाचे वारे करपाचे तुमका कळपाचे ना तुम्ही बोटी हांव चल्लो हे आम्ही येतात तुझ्या वांगडा शेतातली मजाच वेगळी इष्टांनो आम्ही वयतात शेतान वाऱ्या वांगडा खेळू तुम्ही घ्या यो अनुभव या नाचांतल्यान आणि हो नाच तुमच्या मुखार घेऊन येता पिसुर्लेच्या सरकारी माध्यमिक विद्यालयाची भुरगीं पण रावात रे 1 मिनिट आता कितें जालें स्टॅच्यू तुमकां सगळ्यांक स्टॅच्यू नाच सादर करचे पयलीं मागता कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेषा ताईन येवकाराचे उलोवप करचे अरे पिशा स्टॅच्यू ऑफ कर मरे नाजाल्यार अन्वेषा ताई वयर कशे येतले स्टॅच्यू ऑफ अन्वेषा ताई स्टॅच्यू ऑफ अन्वेषा ताई यो यो अन्वेषा ताई यो यो अन्वेषा ताई यो सगळ्यांना नमस्कार आणि कोकणी भाषा मंडळ आयोजित ह्या पेटूल कार्यावळीत माये मोगाचो येवकार आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे नामनेचे उद्देशक रमाकांत बाब शेटये मानाचे सोयरे रवींद्र भवन साखळेचे उपाध्यक्ष विठोबा बाब घाडी कोकणीचे ज्येष्ठ फुडारी अशोक बाब काणेकार तसेच आमच्या मध्ये उपस्थित असतात समाजवा उरपी आणि कर्करोग चिकित्सक डॉक्टर शेखर बाब साळकार तुमका सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार दिता तसेच सभाघरात उपस्थित कोकणीचे सगळे ज्येष्ठ साहित्यिक म्हालगडे कार्यकर्ते तसेच हांगा उपस्थित सगळे विद्यार्थी शिक्षक तांचे पालक तुमकांय बी माये मोगाचो येवकार हांव जाणा मातशी गरमी जाता पण फाटले कांय दीस पेटूल कार्यावळ साखळेन जाता म्हणून आयकल्ल्या त्या खिणापासून आमकां जी साखळेकार आनी सत्तरीकारांची ऊब मेळ्ळ्या त्या उबेचो परिणाम ताचो अणभव हांगा आमकां येवचो ना जाल्यार कशें जातलें म्हणून आमी ती ऊब तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन स्विकारतात आनी साखळेकार तशेंच सत्तरीकारांनी जो मोग आमकां दिला इतल्या व्हड उपस्थितीत ह्या पेटूल कार्यावळीत तुमी जे सहभागी जाल्या सुरवातीकूच हांव तुमकां सगळ्यांक सलाम करता आनी तुमकां सगळ्यां खातीर एकदां नेटान ताळयो जावनी अशें मुजरत ह्या वेळार मागता इशानो म्हाका याद आसा 2020 वर्सा जेन्ना पेटूल कार्यावळ मडगांवच्यान भायर सरून वेगवेगळ्या कडेन तिचो प्रवास सुरू जालो तेन्ना 2019 आनी 20 वर्साच्या निमणे कडेन जी निमणी पेटुलाची कार्यावळ जाल्ली ती साखळे जाल्ली आनी साखळे जेन्ना पेटूल कार्यावळ जाल्ली तेन्ना आमी म्हणिल्लें
की आमी रोखडेच परत फुडल्या वर्सा ही पेटूल कार्यावळ घेवन परत सांखळे येतले पूण कोविडाच्या मुखार आमच्या कोणाचेच कांय चल्लें ना आनी आमकां पेटूल कार्यावळीक मातसो ब्रेक दिवचो पडलो पूण पेटूल कार्यावळीक जरी ब्रेक दिवचो पडलो पेटूल कार्यावळ जरी जाली ना तरी पेटूला खातीर गरजेचें आशिल्लें आनी एकंदर कोंकणी खातीर म्हत्वाचें आशिल्लें जें काम आशिल्लें तें खंयच थांबलें ना कोंकणी भाशा मंडळाचे कार्यकर्ते जावं वा आमकां जे साबार साहित्यीक किंवा लोक हांचो तेंको मेळ्ळा तांचें काम चालूच उरलें तें मागीर काणयो जावं गितां जावं कविता जावं आनी ताज्याय मुखार वचून कोविडान जो एकंदर आमकां एक हारसो दाखयलो त्या हारशाक लागून नवे तंत्रगिन्यान आनी नवीन माध्यमां हांगा कोंकणी कशी पावतली हाचेर आमी भर दिलो आनी नवीन गितां कविता कथा संगीत हें सगळें चालू आसतनाच यूट्यूब चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान जावं एनिमेशन सारकेल्या माध्यमांतल्यान जावं व्हिडिओ स्टोरी सारकेल्या माध्यमांतल्यान जावं किंवा कोंकणी शिक्षणा खातीर जे गरजेचे ऑनलायन रिसोर्सीस जाय आशिल्ले ह्यो सगळ्यो गजाली कोंकणी भाशा मंडळ करत रावले आनी ते खातीर आयज जेन्ना हांगा पेटूल कार्यावळ घडून येता तेन्ना आमकां खूब अभिमान आसा की फाटलीं 2 वर्सां कोंकणी भाशा मंडळान आनी कोंकणी भाशा मंडळाच्या सांगातान आशिल्ल्यांनी जें काम केलें तें काम आमकां तुमच्या मुखार हांगा दवरपाक मेळटा आनी तुमकां ह्या कामात सहभागी करपाक मेळटा आयज ही कार्यावळ हांगा घडून येतना जितली खोस आसा त्या खोशी बरोबर थोडीशी खंत आसा कारण आमकां फाटले कांय दीस इतले सगळ्या वेगवेगळ्या शाळांतल्यान फोन आयले आनी आमकां त्या शाळांक ह्या वर्साच्या पेटूलान आस्पाव करपाक मेळ्ळें ना कारण आमच्यो ऑलरेडी 13 शाळा थारिल्ल्यो पूण निश्चितूच फुडल्या वर्सा आमी पेटूल घेवन येतले परत एक फावट घेवन येतले आनी तेन्नाच ह्या सगळ्या शाळांचो आस्पाव त्या पेटूलान करतले हाची खात्री तुमकां मुजरत ह्या वेळार दिता इश्टानो कोंकणी भाशा मंडळ फाटली कांय वर्सां बाल साहित्य आनी बाल साहित्याच्या वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आपलें काम मुखार व्हरत आसा हांवें जशें म्हळें की वेगवेगळ्यो काणयो जावं कथा जावं आनी हे सगळें करता आसतना म्हाका खूब अभिमान आसा की जे व्यक्ती जे लोक कोंकणी भाशा मंडळाच्या सांगाताक काम करतात तो कसलोच स्वार्थ किंवा कसलीच अपेक्षा नदरे मुखार दवरिनासतना हें काम करतात हांगा जेन्ना पेटूल करपाचें जालें वा हेर खंयी आमी जेन्ना पेटूल करतात तेन्नाय बी आमच्या सांगातान जे कार्यकर्ते आसतात जे वेगवेगळ्यो संस्था आमच्या सांगातान वावर करतात त्योय बी अशेच तरेन निस्वार्थीपणान आमच्या सांगातान वावर करतात सांखळे हांगा पेटूल जाता आसतना वेगवेगळ्या संस्थांनी आमकां आदार दिला तातूंत सम्राट क्लब सांखळी सरकारी महाविद्यालय सांखळी आमी सत्तरीची संस्था ते भायर हांगा पोरू म्हणजे फाटले फावट जेन्ना पेटूल जाल्ले तेन्ना रवींद्र भवन सांखळेन आमकां जो आदार दिलो तोच आदार अंदूय बी आमकां दिला आनी सगळ्यांक खबर आसाच की कोंकणी भाशा मंडळ ही एक बिगर सरकारी संस्था आनी त्या नदरेंतल्यान आमकां जेन्ना रवींद्र भवन सारकेल्या संस्थेचो खूब मोठ्या प्रमाणात आदार मेळटा तेन्ना आमचें काम खूब सोंपें जाता आनी त्या खातीर तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन रवींद्र भवन सांखळेचे अध्यक्ष गोंय राज्याचे मानाधीन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत तशेंच रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष विठोबा घाडी हांगा आसात हांव तांकां तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचो सांगात आमकां सदांच असो फुडाराकूय मेळटलो अशी आस्त बाळगिता तशेंच ही कार्यावळ यशस्वी करपाक आमकां नेस्ले तशेंच रेड स्टोन ह्याय संस्था कडल्यान खूब मोठो आदार मेळ्ळा हांव तांकांय बी देव बरें करूं म्हणटा हांव जाणा हांव हांगा वोट ऑफ थँक्स दिवपाक उपकाराचें उलोवप करपाक रावूंक ना पूण हांव करता ते उपकार न्ही हांव करता ते एका नात्याची नवी सुरवात जेन्ना जेन्ना खंयची संस्था खंयचोय कार्यकर्तो कोंकणी भाशा मंडळाच्या कामात सामील जाता तेन्ना तो कोंकणी भाशा मंडळाचोच जाता आनी मुखार सदांच तो आमच्या सांगातान रावता आनी असोच आदार आमकां सदांच मेळत जाल्यार देखून आमचें काम मुखार वता आयज आमकां हांगा रमाकांत बाब शेटये मुखेल सोयरे म्हूण हजर आसात खूब जाण अशे व्यक्ती आसात जांकां कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष वा आमचे समितीचे हेर लोक केन्ना मेळूंक सुद्दां ना पूण आमचे कांय बरे मागपी आसा जे अशा लोकां मेरेन आमचें काम पावयतात आनी तांचो आदार आमकां मेळोवन दिता हांव जाणा आयज जे नाते हांगा कोंकणी भाशा मंडळा कडेन तांचेच उळा ते मुखारूय बी अशेंच उरतले आनी तांचो सांगात आमकां सदांच लाभतलो तांकां हांव ह्या वेळार खाशेलो आदार दिता
इशानो फाटल्या फावट जशें हांवें म्हळें की 2020 वर्सा जेन्ना सांखळे पेटूल कार्यावळ जाल्ली तेन्ना भुमानादीक सुलक्षणाबाई सावंत आमच्या बरोबर हांगा मुखेल सोयरो म्हणून हजर आशिल्लो. खरें म्हळ्यार आयज त्यो आमच्या सांगातान हांगा आसतल्यो आशिल्ल्यो पूण आज तांचो जल्मदीस आनी ती आयज गोंयच्या भायर आसा म्हणून येवंक पावली ना. फुडल्या पेटूल कार्यावळीत ती निश्चित आमच्या बरोबर आसतली म्हणपाचें तांणी सांगलां. पूण म्हाका याद जाता फाटल्या फावट तांणी जेन्ना आपलें भाशण केलें तेन्ना मुजरत काय उल्लेख केल्ले की कोंकणी मनीस किंवा खंयचोय मनीस तो जेन्ना कोंकणींतल्यान उलयता तेन्ना ताका केन्ना केन्ना अडचण येता खंयचे कोंकणी शब्द मेळपा खातीर किंवा ऑनलायन डिक्शनरी जावं किंवा अशे तरेच्यो गजाली आमच्या कडेन ना. कोंकणी भाशा मंडळाचे कार्यकर्ते खूब मोन्यांनी खुबशीं कामां करत आसतात आनी खरें म्हळ्यार तेन्नाय बी आमचें काम चालू आशिल्लें पूण आमकां तें सांगप शक्य जालें ना कारण तें काम पुराय जावपाची गरज आशिल्ली. आयज म्हाका मोठ्या अभिमानान सांगन दिसता की कोंकणी खातीर गरजेचो आशिल्लो शब्दकोश हो ऑनलायन कोंकणी डिक्शनरी आयज आमच्या कडेन अवेलेबल आसा. फक्त ऑनलायन वेबसायटीचेर न्हय जाल्यार एप स्वरुपातूय ती तयार आसा आनी त्या डिक्शनरीचो संवसारभरांतले लोक वेगवेगळ्या तरेन आज लाव घेतात आनी ज्या घडणुकेची आमी सगळी आतुरतायेन वाट पळयताली ती आमची कोंकणी भास हेर सगळ्या भाशां बरोबरूच गुगलातूय बी पावली आनी ताच्या फाटल्यान कोंकणी भाशा मंडळ पाठपुरावो करत आशिल्लो. पूण खूब खोस जाता की आयज गुगलाचेर कोंकणी भास आसा आनी आयज आमी गुगलांतल्यान खंयच्याय भाशेंतलें साहित्य जावं किंवा हेर गजाली जावं त्यो कोंकणींतल्यान वाचपाक शकतात. अशे तरेचें काम कोंकणी भाशा मंडळाचें चालू आशिल्लें आनी हाच्या मुखार तुमच्या सगळ्यांच्या सांगातान तें चालूच उरतलें. जशें हांवें म्हळें आयज न्ही फाल्यांचो एक दीस सोडून 17 तारखेर पेटूल पेडण्यां जाता. फेब्रुवारीच्या अखेरेक परत काणकोण तशेंच म्हापशां ह्या वाठारांनी पेटूल परत जाता आनी हें सगळें जाता आसतना तुमचो सगळ्यांचो जो आमकां सांगात मेळटा तो सांगात असोच आमकां मेळूं अशें तुमचे कडेन मागता आनी तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट ह्या वेळार येवकार दिता. सगळ्यांक देव बरें करूं. घेऊन सूप लावल्या हातान
साहेबा येत्यावर सुभरा योरे खळार मोच्या योरे बेगीन वाऱ्या वाऱ्या योरे योरे खळार मोच्या योरे बेगीन वाऱ्या वाऱ्या शेत मोचे उपाट पिकला पिकला शेत उपाट मोचे आमय खबर खबर बावय आमय खबर दिगंतरा योरे योरे खळार मोच्या वाऱ्या सारे सारे सारी सारे सारे सारी सारे सारे सारी गम खंय भोंवतात पावस पडटा तुमचे पडना पूण पडपाचो आसा असो घोग्यांनी हय असो घसा 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 करून पडोन आमकां चिप्प भिजयतलो तो कितें हय आनी हो पावस सादो न्हय हो पावस जावन आसा काणयांचो काणयांचो पावस हय ते पळय थंय रिंगेन कोण कोण येयल्या ते वाघ शिव कोलो म्हातारी अकबर बिरबल खरेंच तशें जर हांव चल्लो तेंचो ऑटोग्राफ घेवपाक कितें ऑटोग्राफ कोणाचो वाघ शिव कोल्याचो काय म्हातारीचो तशें जर हांव तेंचे बरोबर सेल्फी काडटा चल चल आमी काडया सेल्फी तो मेरेन तुम्ही पळया हो नाच सारे सारे सारी हो नाच तुमच्या मुखार घेवन येता मासोड्डे सरकारी प्राथमीक विद्यालयाची भुरगीं सारे सारे सारी सारे सारे सारी सारे सारे सारी
गाण्याच्या सरीनी भिजया भिरी भिरी गाण्याच्या सरीनी भिजया भिरी भिरी कपाटातल्या पुस्तकांचे चला घालूया घोरी कपाटातल्या पुस्तकांचे चला घालूया घोरी अशा सरी 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 कांद्याच्या पावसाचं खळखळता झरी असो भगवान दिलो म्हाका वाजयलो आमी कसलो दुसरो खेळ खेळया कसलो आमी अंताक्षरी खेळया तेच घरा ते आमी मरे उमाणे घालच्यांनी खेळया उमाणे कोणाक कळटा म्हाका कळटा हांव घालता पण सारकें आयका परत परत बीन सांगचें ना बरें सांग पूर्वेक साकून पश्चिमे कडेन सद्दां न चुकयता चलत चलत येता राजा येता येता सगळ्यांक जगयता वयता वयता सगळ्यांक न्हिदयता हांव जाणा सांग पळोवया काक 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 आकाश काक कम हाय कम पूर्वेक साकून पश्चिमे कडेन खवयता तुजें खेळ ताका जाल्यार कळ्ळें सांग पळोवया आतां टीक 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 टंग टंग घड्याळ हाय मागीर कितें तर पयलीं सगळीं जाणां बे म्हणत बे बरें सांग आतां सूर्य वा बेस्ट मुगो आनी एक घाल पळोवया ना ना हावाडे घालिना ही पळय भयेच्या श्री विजयानंद मुळावे शाळेची भुरगीं घालूंक गेल्यात नाचांतल्यान उमाणे बुर्र बुर्र धांवता तरी दिसना हांव कामां सगळीं करता सांगात म्हजें नांव सांगात म्हजें नांव बुर्र बुर्र धांवता तरी दिसना हांव कामां सगळीं करता सांगात
दर्यामध्ये मोर हरडला
येथे 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 नाच रे मोरा disco dancer, da-da-da-da. I am a disco dancer, da-da-da. I am a disco dancer, da-da-da-da. तुझो डिस्को डान्स आता बंद कर. कित्याक आता हांगा रंगपाची आसा जुगलबंदी. जुगलबंदी म्हळ्यार कितें तें तूं डिक्शनरीर पळोवन तो जुगलबंदी जावन आसा तो आनी मुळ्याची. हय रॉक अँड रोल हांव एका डोल. तिका तिका देन हांव एका पेन. पुरा 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 कळ्ळें कळ्ळें. इश्टानो ह्या जुगलबंदींतल्यान आपली काणी सांगूंक येता मूय आनी टोल. तर ही जुगलबंदी तुमच्या मुखार घेवन येता आमोणेच्या सरकारी प्राथमीक विद्यालयाची भुरगीं. रॉक अँड रोल हांव एका टोल. तिका तिका देन हांव एका पेन.
करता कष्ट सरतली मस्ती मजा केन्ना करतली मस्ती केन्ना करतली बेश्टीच तुगे सरतली एक खीण मोलाची जीण एक खीण मोलाची जीण नाच म्हज्या वांगडा नाच तू रॉक एंड रोल कष्टान म्हज्या मोल भांगराचे साठयला ते फुडाराक मेळपाचे कष्टान मोल भांगराचे साठयला फुडाराक मेळपाचे हाले हात पाय मेळचे ना काय हाले हात पाय मेळचे ना काय उडटा उडटा पडशी तिग तिग rock and roll अरे हाँ we could do that's rock and roll अरे हाँ we could do नाचता गायता उडता बसता नाचता गायता उडता बसता कूदता हाव गोल 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 हे दिग दिग दिन हाव मोइक फिन दिग दिग दिन हाव मोइक फिन तुरु 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 शिस्तीत काम करता फटाफट पट्टा दिस रात सरसर पाऊस अडकून पडला संसारा उपास पट्टा दिस रात सरसर पाऊस अडकून पडला घट्टा उपास करू कितें आता कसा विस जाता करू कितें आता कसा विस जाता सुट्टा म्हजो ए ए ए ए तो कितलोय पावस पडू दिसरा रोळीत म्हज्या घरा जेवणाची रास कितलोय पावस पडू दिसरात रोळीत म्हज्या घराची रास तिक तिक धीन हांव मोइक फिन तिक तिक धीन हांव मोइक फिन चिंतून केल्यार सुखी जाता जीण rock and roll अरे हाँ we could do rock and roll अरे हाँ we could do नाचता गायता उडटा बसता नाचता गायता उडटा बसता कूदता हांव गोल 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 तिक तिक धीन हांव मोइक फिन तिक तिक धीन हांव मोइक फिन तुरु 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 शिस्तीत काम करता फटाफट हे काय वयता रे बॅग घेऊन हांव चल्लो कारवारा कारवा ते कोण आसा तर तुजो मगेले दोस्त आसा थिंगा दोस्त हाई पंढरी कृष्णांदा उल्हासा दिलीपा मंगला सुमती आणि शैला आवस कितले रे दोस्त तुझे हांव तेमच्या वांगडा कारवाराक फिरूंक वयतलो फिरूंक आम्ही त्याच्या वांगडा कारवारा फिरून येऊया आणि त्याच्या दोस्तांक मेळया पंढरी कृष्णांदा उल्हासा दिलीपा मंगला सुमती आणि शैला गोरेच्या मंगला दोस्त आईला ह्यो नाच जाच्या पयली तुम्ही हो नाच पळया हो नाच तुमच्या मुखार घेऊन येता दिवसांच्या फेरील्यान मुळावे शाळेची भुरगी चल बच्चा बच्चा चल बच्चा बच्चा चल बच्चा बच्चा पंढरी इंग्यो कृष्णांदा खंय गेल रे उल्हासा दिलीपा महातर इंग्यो मंगल खंय गेले तुमती शैला बगियो चल रे बाळा होच भेटला पंढरी
उल्हासा हिंगयो 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 हिंग्यो उल्हासा हिंग्यो दिलीपा हिंगयो हिंगयो हिंग्यो उल्हासा हिंग्यो दिलीपा मंगला सुमती योगशैला गोयच्यान मागेल दोस्ती येईला मंगला सुमती योगशैला गोयच्यान मागेल दोस्ती येईला बच्चा 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 बायकाराच्या कारवार फिरून हाडूया बायकाराच्या कारवार फिरून हाडूया बच्चा बच्चा चल चल बच्चा बच्चा बायकाराच्या कारवार फिरून हाडूया खंय फिरवूया विचार करूया खंय फिरवूया विचार करूया तिळ मातयेच्या विचार बरिया तिळ मातयेच्या विचार बरिया वरान समास मरे विचार बरिया खंय होय तेंगे गोया इतूच पीठ भरलात आमी ताका पुरा कारवार भोंवडावन हाडया मसाळी कोळगे अस्कोटी अणकोट मसाळी कोळगे अस्कोटी अणकोट अळगा उळगा कटराया या या हळगा उळगा कचराया पाड मकेरी शेजवाड किन्नर पाळ मकेरी शेजवाड किन्नर हिरवड कारगे सिद्धर या हो हो हिरवड कारगे सिद्धरया मनात शिजला उमेद आणि तणात बांगडे उलपैला मनात शिजला उमेद आणि कणात बांगडे उलपैला चल्या बच्चा 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 चल बच्चा बच्चा बायकाराच्या कारवार फिरून हाडूया धान्या टिकल्यो टिकल्यो रंगल्यो दरावळियो चक चकल्यो धान्या टिकल्यो भन भन रकल्यो दरावळियो चक चकल्यो उडूम गळते कचरा भोवया उडूम गळते कचरा भोवया भांडी जत्रा रे सगल्यो भांडी जत्रा रे सगल्यो फकत घरावळी दाखल म्हूण जाता तेका बरें कोंब्या मटण नुस्त्या खाऊ घाल घरा ये तरी दिसते खाऊया घरा ये तरी नुस्तें खाऊया शेवटे माता इसवण नकल्यो शेवटे माता ईश्वर नगल्यो कदम राणे पवार आणि उमेद झाली रे सैला उमेद झाली रे सैला पंढरी कृष्णाचा दिलीपा उल्हासा मंगला सुमती आणि शैला गोयच्यान मागेल दोस्तीला 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 नमस्कार तुमकां सगळ्यांक बरी सांज लागू अशें मागता इश्टानो कोंकणी भाशा मंडळ दर वर्सा सर्गेस्त लोककवी मनोहरदाय सरदेसाय हांच्या यादस्तीक ही पेटूल कार्यावळ घडोवन हाडटा अंदू वर्साची पेटुल्याची पयली कार्यावळ मडगांव हांगा जाली आनी ह्या पेटलांतल्यान कितें भायर सरले तर नवीन पुस्तकां शाणी मस्ती CD 7 शाणी मस्तींतली सगळीं पदां आशिल्लो पेन ड्रायव्ह तशेंच ऑनलायन शिक्षणीक साहित्य अश्यो साबार गजाली भायर सरल्यो
भायर पुस्तक प्रदर्शनाक तुम्ही त्यो पळयल्याच आसतल्यो आनी विकतूय घेतल्या आसतल्यो. जर घेवंक ना जाल्यार वतना मुजरत घेयात तुजा. आनीक एक, ह्या ल्हानशा औपचारीक कार्यावळी उपरांत आनीकूय नाच गितांची कार्यावळ बाकी उरल्या, ती सोडून वचूं नाकात. इश्टानो, कोंकणी भाशा मंडळ दर खेपे ह्या पेटलांतल्यान अशें साहित्य भायर काडटा, अशें साहित्य हाडपाचो यत्न करता जे भुरग्यांक आकर्शीत करतले. संगीताची रुची, अभिरुची, गोंयांतल्या लोकप्रकाराची वळख घडोवपी थारतले. ल्हान भुरग्यांक वाचनाची संवय लागची हो हेत मुखार दवरून मंडळ नेमान पुस्तकांची निर्माणी करता. आनी हें सगळें बेश्टेच घडोवन येता? ना, हें सगळें करतना सदांच आमकां आमच्या बरे मागप्यांचो सांगात पावला कणकणी मेळत रावता. आयज आमच्या सांगातान अशेच कांय व्यक्ती आसात. आयच्या कार्यावळीचे भोवमानिस्त रमाकांत बाब शेटये, भोवमानिस्त विठोबा बाब घाडी, भोवमानिस्त अशोक बाब काणेकार आनी भोवमानिस्त डॉक्टर शेखर बाब साळकार. हांव मागता कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेशाबाई सिंगबाळ हाचे लागीं तांणी मानिस्तांक मानान माचयेर घेवन येवचें. एकदा नेटान ताळयो जावनी मानिस्तांक लागून. विठोबा सर जर लागीं आसत जाल्यार आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भोवमानिस्त रमाकांत बाब शेटये हे जावन आसात दिवचलचे फामाद उद्योजक, रियल इस्टेट डेव्हलपर म्हूण तांची नामना आसा. तशेंच ते जावन आसात समाजसेवक. जाणट्यां खातीर तांचें खाशेलें कार्य आसा. ताका लागून सेकंड इनिंग नांवाचें खास सेंटर उबें करून तांकां लागून ते विंगड कार्यावळी करतात. अशें देख दिणें कार्य करपी आनी तोखणायेक पात्र अशें आमच्या आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भोवमानिस्त रमाकांत बाब शेटये. हांव मागता अन्वेशाबाई लागीं ताणें तांकां कोंकणी भाशा मंडळा वतीन भेट भेटोवन येवकार दिवचो. देव बरें करूं अन्वेशाबाई. तशेंच माचयेर हाजीर आसात भोवमानिस्त अशोक बाब काणेकर. ते जावन आसात एक लेखक, तशेंच एक कवी, एक फिशाल संघटक म्हणून तांची नामना आसा. सांकळेच्या कोंकणी सेवा केंद्राचे पयले अध्यक्ष. भुरगेपणा सावन तांकां फुटबॉलची आवड आसली आनी उपरांत 70 दिवचल म्हालांतलो पयलो फुटबॉल रेफरी म्हूण तांच्यांनी नामना जोडली. अशें आमचे अशोक बाब काणेकार आमच्या लागीं आसात. हांव मागता अन्वेशाबाई लागीं तांकां भेट भेटोवन तांकां येवकार दिवचो. देव बरें करूं. फुडले सुवातेर माचयेर हाजीर आसात भोवमानिस्त डॉक्टर शेखर बाब साळकार. ते जावन आसात फामाद कर्करोग तज्ञ. नोट म्हळ्यारूच द नॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर टॉबॅको एरेडिकेशन हाचे ते अध्यक्ष आसात. तशेंच तांच्यांनी वेगवेगळ्या संस्थांनी वेगवेगळे पदभार सांबाळ्ळ्यात. तशेंच तंबाखू मुक्ती आनी कॅन्सर अवेरनेस हांचे खातीर तांचें खाशेलें काम ते करतात. हांव मागता अन्वेशाबाई कडेन ताणें तांकां भेट भेटोवन येवकार दिवचो. देव बरें करूं अन्वेशाबाई. आयज ही आमचे आनीक मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आसात भोवमानिस्त विठोबा बाब घाडी सर. ते जावन आसात रवींद्र भवन सांखळेचे उपाध्यक्ष, साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूटचे ट्रेजरर आसात ते. तशेंच हॉर्टिकल्चरचे माजी संचालक आनी एसीजीएल हांगसर डेप्युटी मॅनेजर म्हणून ते काम सांबाळटात. मागता अन्वेशाबाई लागीं तांणी भेट भेटोवन येवकार दिवचो. देव बरें करूं. आयज ही पेटूल कार्यावळ हांगा जाता. पयलीं मडगांवां जाली, मागीर केप्यां जाली,
आयज साखळी जाता मागीर हांगच्यान हे पेटूल भोवत भोवत पेडण्या वचपाचें आनी थंयच्यान मागीर म्हापसा येवपाचें. तर आयच्या ह्या पेटलांतल्यान भायर सरिल्ले कांय नाच गितां तुमी पळयल्यातूच आनी हाच्या उपरांतूय तुमी आनीक नाच पळयतले. इतले सुंदर आनी सोबीत अशे हे माणकुल्यांचे नाच आमकां आयज हे माचयेर पळोवपाक मेळटात, कारण त्या त्या शाळांनी तशे तशे अथक परिश्रम घेवन त्या भुरग्यांक नाच बसयल्यात आनी तांचे ते परिश्रम फाटले यश आयज आमकां ह्या माचयेर अणभवपाक मेळटा. तर एकदां नेटान ताळयो फावतात ह्या माचयेर कला दाखोवपी भुरग्यांक, त्या शिक्षकांक आनी त्या शाळां खातीर. तर आतां आमी त्या शाळांक भेट भेटयतात आनी तांची अपुरबाय करता. हांव मागता सगळ्या शिक्षकां लागीं जशें जशें हांव शाळांचें नांव घेता त्या प्रमाण त्या शाळेच्या शिक्षकांनी माचयेर येवचें. सगळ्यात पयलीं हांव मागता केशव सेवा साधना नारायण झांटये स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन दिवचल गोंय हांची शिक्षिका संजना प्रभुदेसाय आनी प्रेमानंद नायक हांच्यांनी माचयेर येवचें. हांव मागता विठोबाबा हांचे लागीं तांच्यांनी ह्यो भेटी भेटोवच्यो. ही आसा केशव सेवा साधना नारायण झांटये स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन दिवचल. खूबच सुंदर असो डान्स हांच्यांनी हांगासर माचयेर सादर केल्लो. नेटान ताळयो जावनी. फुडले सुवातेर मागता ज्ञानसागर विद्या मंदिर तार सत्तरी गोंय शाळेची शिक्षिका पल्लवी पोळेकर आनी सोनाली तळमकर हांच्यांनी माचयेर येवचें. सगळ्या शिक्षकां लागीं मागता मातशें फुडें येवन रावात जाणे करून आमचो टायम सेव जातलो. फुडलें स्कूल आसा सरकारी माध्यमीक विद्यालय पिसुल्ले सत्तरी गोंय. प्रगती नायक आनी कविता यामकर. हें आसा ज्ञानसागर विद्या मंदिर तार सत्तरी गोंय. एकदां ताळयो जावनी. फुडले सुवातेर मागता सरकारी माध्यमीक विद्यालय पिसुल्ले सत्तरी गोंय शाळेची शिक्षिका प्रगती नायक आनी कविता यामकर हांच्यांनी माचयेर येवचें. हाचे फुडले सुवातेर हांव आपयता सरकारी प्राथमीक विद्यालय मासोड्डे सत्तरी गोंय शाळेचे शिक्षिका निलिक्षा गावस आनी सगूण गांवकर सर. ताळयो मातश्यो नेटान जावनी. फुडले सुवातेर सरकारी प्राथमीक विद्यालय मासोड्डे सत्तरी गोंय शाळेची शिक्षिका निलिक्षा गावस आनी सगूण गांवकर. देवबाळे करून विठोबा सर. फुडले सुवातेर हांव मागता भोवमानिस्त अशोकबाब काणेकर हांचे लागीं तांणी मुखावेल्या शाळांत भेटी भेटोवच्यो. मुखार हांव मागता श्री विजयानंद मुळावी शाळा नार्वे दिवचल गोंय ह्या शाळेच्यो शिक्षिका पुर्वी लिंगडकर आनी सायली पारवडकर. मुखार श्री सरस्वती प्राथमिक विद्यालय जुवे गोंय ह्या शाळेचे शिक्षिका अमेय प्रभुगांवकर आनी सोनिया मोपकर हांणी मुखार येवचें. श्री सरस्वती प्राथमिक विद्यालय जुवे गोंय ह्या शाळेचे शिक्षिका सोनिया मोपकर आनी अमेय प्रभुगांवकर. ताच्या मुखार सरकारी माध्यमीक विद्यालय आमोणे गोंय शाळेची शिक्षिका प्रमिशा सुर्लकर आनी श्वेता नायक हांच्यांनी मुखार येवचें.
ही जावन आसा श्री सरस्वती प्राथमिक विद्यालय जुवे. मुखार येता सरकारी माध्यमिक विद्यालय आमोणे गोय. प्रमिशा सुर्लकर आणि श्वेता नाईक. पुढे फेरीलँड मुळावी विद्यालय दिवचल गोय शाळेची शिक्षिका यास्मिन आगा, रेशा शेटये, कविता राऊत आणि तेजा गावठणकर हांच्या लागीं मागता तांच्यांनी मुखार येवचे. फेरीलँड मुळावी विद्यालय दिवचल गोय. ही जावन आसा फेरीलँड मुळावी विद्यालय दिवचल गोय. एकदा नेटान ताळयो जावनी. देव बरें करूं अशोकबाब काणेकर. फुडले सुवातेर मागता भौमानेस्त डॉक्टर शेखर साळकर हांचे लागीं तांच्यांनी मुखावेली शाळान भेटोवची. फुडले सुवातेर मागता सरकारी प्राथमिक विद्यालय गोंयपाल सत्तरी गोय ह्या शाळेच्यो शिक्षिका स्नेहलता कुंभार आणि वनिता बोरयेकार. फुडली शाळा स्वातंत्र्य सेनानी श्री जगन्नाथराव जोशी सरकारी प्राथमिक विद्यालय हाऊसिंग बोर्ड साखळी गोय शाळेच्यो शिक्षिका कृपाली गावस आणि शांतिप्रिया नाईक हांच्यांनी माचयेर येवचे. ही जावन आसा स्वातंत्र्य सेनानी श्री जगन्नाथराव जोशी सरकारी प्राथमिक विद्यालय हाऊसिंग बोर्ड. एकदा ताळयो जावनी नेटान. ताच्या मुखार श्री विठ्ठल रखुमाई सरकारी प्राथमिक विद्यालय विठ्ठलापूर साखळी गोय शाळेच्यो शिक्षिका कल्पना मळीक आणि श्वेता पुजारी. आणि ताच्या उपरांत डॉक्टर के.बी. हेडगेवार विद्या मंदिर साखळी गोय शाळेचे शिक्षक सदानंद मिशाळ आणि प्रतिमा केळकर हांच्यांनी मुखार येवचे. देव बरें करूं डॉक्टर शेखरबाब साळकर. फुडली सुवातेर मागता भौमानेस्त रमाकांतबाब शेट्टी हांचे लागीं तांणी मुखावेल्यो भेटी दिवच्यो. हांव मागता विवेकानंद विद्या मंदिर केडी सत्तरी गोय शाळेचे शिक्षक रामदास शेटकर आणि गोपीनाथ गावस यांचे लागीं तांणी माचयेर येवन भेट स्विकारची. विवेकानंद विद्या मंदिर केडी सत्तरी गोय. जावन आसा विवेकानंद विद्या मंदिर केडी सत्तरी गोय. एकदा ताळयो जावनी नेटान. देव बरें करूं सगळ्या शाळांक. इश्टानो आयज ह्या पेटूल कार्यावळीक सूत्र निवेदन करपी तुमी माणकुलीची भुरगीं पळयतात. खूब सुंदर रितीन आनी उर्जा भरीत अशें तांचें सूत्र निवेदन चल्लेलें आसा. एकदा नेटान ताळयो तांचे खातीर फावता. तांकांय आमी हांगा ल्हानशी मोगाची भेट भेटयता आनी तांची अपोरबाय करता. हांव मागता बाय अवनी दिनेश सावंत हाचे लागीं ताणें माचयेर येवन आपली भेट स्विकारची.
ताचे फुडें आपयता हांव गौरांग विठोबा साळकर शेटकर. गौरांग विठोबा शेटकर. हांच्या खातीर एक्चुअली ताळयो बंद जावपाक जायना. फुडें माधुरिया नौसो मोरजकर. आणि धनंजय विवेक मांद्रेकर. ह्या चौगांकूय आनी एकदां नेटान ताळयो मारून तांची उर्बा वाडोवची आनीकूय फुडें गितां उरल्यात. देव बरें करूं सगळ्या भुरग्यांक, सगळ्या स्कुलांक, सगळ्या शिक्षकांक आनी हांगा नाचपी सगळ्या भुरग्यांक. आनी कार्यावळ सोंपूंक ना, अजून फुडें नाच गितां उरलेलीं आसात. मुखार हांव मागता आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भौमानिस्त रमाकांत बाब शेटये हांच्या लागीं तांच्यांनी ह्या खिणाक आमकां मार्गदर्शनात्मक अशी 2 उतरां भेटोवची. आनी मागता बाकीच्या मानिस्तां लागीं तांच्यांनी सभाघरांत वचून मुखार बसका घेवन फुडल्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. देव बरें करूं सर. नमस्कार. कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्षा श्री अन्वेषा सिंगबाळ, म्हजे शेजारी आनी इश्ट डॉक्टर शेखर साळकार, तशेंच विठोबा घाडीबाब, काका अशोक काणेकर, भुरगीं इस्कॉलाची तशेंच पालक, तांचे शिक्षक सगळ्यांक नमस्कार. पेटूल म्हणलें की म्हज्या आजोळाची याद येता. म्हाज्या आजा कडेन आसतलें एक पेटूल, भितरल्यान कितें कितें भायर सरतलें, चडशें खावपाक आसतलें म्हाका. पूण हांगा जेन्ना पेटूल उगडलें तेन्ना इतले सगळीं माणकुली भुरग्यांनी इतले बरे भशेन तांचे कार्यक्रम सादर केलो. आनी स्पेशली जे कोण हांगा कॉम्पेर करतालीं तीं भुरगीं तांच्यांनी आतांच तांकां यादिस्तीक दिल्ले आसा. इतलें बरें दिसता की मज्जा. आनी हो मदलींच स्पीच दिवपाचो कार्यक्रम मातशी मदीं आडखळ जाल्ल्या भशेन आसा, म्हणून म्हाकाय चड वेळ घेवपाक नाका. पूण कोंकणी खातीर इतले लोक हाजे फाटल्यान वावरता आनी हे तुमकां माचयेर हाडपाक तांची खरी तोखणाय करीची दिसता. कोंकणी आतां हे दिवचल, सत्तरी, पेडणे हांगाच तितली आयकूंक येता. जेन्ना शारान वता तेन्ना आमकां तितली आयकुपाकूच मेळना. कोंकणी उलयता तेन्ना आमकां दिसता की कोंकणी उलयता म्हणल्यार मातशें हाजें लेवल कमी आसा काय म्हणून सकयल पळयता. पूण आतां ह्या भुरग्यांनी जी दाखयली ताचे फाटल्यान कोंकणीची संस्कृती दाखयली, कोंकणी भाशा दाखयली, कोंकणीचें साहित्य आमच्या समोर आयलें. आनी ताचे बरोबर आमकां इतले सगळे भुरग्यांक पळोवन मज्जा बी आयली. आनी कोंकणी खातीर जे कोंकणीची चळवळ जी चालू दवरल्या तांकां हॅट्स ऑफ. थँक्यू व्हेरी मच. म्हाका हांगा तुमी आपयले आनी मान दिलो म्हणून तुमचे उपकार आठयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. खऱ्यांनीच कोंकणी उतरांनी जी आपुलकी आनी माया आसा ती आनीक खंय मेळची ना. तुमची उतरां सदांच आमकां मार्गदर्शक थारतली सर. मुखार आमची भुरगीं येतात, तुमच्या मुखार फुडली कार्यावळ घेवन येतात आनी तुमचे आनीक जे कार्यक्रम अरे ही भुरगीं कशी आयकनात. ही आनी म्हाका उलोवपाक दिवपाची ना. हांव चल्लें, तुमी तांचेच आयकात. होय चल्ला रे ती व्हडली पोती घेवन. जाता आजोबाच्या जात्रेक 4 दीस रावात. आजोबाच्या जात्रेक काय आजोबाच्या बर्थडेक रे. देख शान्यानो, तुमका आमचा पेडणेचा 70चा काय खबर ना. कितें खबर ना. आजोबा म्हटल्यार आमच्या गावचो राखणदार. तेचे कडेन व्हडली जात्रा
सांगूच नाका मामाया दितो अक्षिता दितो चुतोया दिता कथा दिता पुरा कळ चल आम्ही येतो तुझ्या वांगडा आजोबाच्या जात्रेक. तुम्ही करून काय बघतात? चला सगळी जाऊया आजोबाच्या जात्रेक. आणि ही जात्रा तुमच्या मुखार घेऊन येता भुईपाळच्या सरकारी प्राथमिक विद्यालयाची भुरगी. इली 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 इली. जात्रेक मावशिली मावसोइलो मावशिली मावसोइलो मामा मामी भावजीलो. इली 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 बघनात राहिली इली 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 बघनात राहिली इली 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 बघबात राहिली. आजोबाच्या जात्रे आजोबाच्या जात्रे आजोबाच्या जात्रे. दिग दिग समारा रसातलं शिरोळ्यो. करगे आई करगे आई करगे आई करगे आई. गोड गोड मनगणा गोड गोड मनगणा. चला चला जाऊया गोड गोड जाऊया जात्रेक फिरूया गावचे. आजोबाच्या जात्रे आजोबाच्या जात्रे आजोबाच्या जात्रे. लाडू भावे खाजा कुटू कुटू खटखटा. लाडू भावे खाजा कुटू कुटू खटखटा. तेरे आबा गेले तेरे आबा गेले तेरे आबा गेले तेरे आबा गेले. रेवडी कापा रेवडी कापा. चला चला जाऊया मिठाई खाऊया. चला चला जाऊया मिठाई खाऊया. जात्रेक फिरूया मौजा मारूया जात्रेक फिरूया मौजा मारूया गावचे. आजोबाच्या 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 जात्रे आजोबाच्या जात्रे. मामीनं घेतली बाजूला गाडी. मामानं घेतलं बाबूला घोडा. मामीनं घेतली बाजूला गाडी. मामानं घेतलं बाबूला घोडा. टिक टिक घोडा मामाला छेडा. टिक टिक घोडा मामाला छेडा. टिक 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 टिक. चला चला जाऊया खेळणी बघूया. चला चला जाऊया खेळणी बघूया. जात्रेक फिरूया गावचे. आजोबाच्या जात्रे असे गावचे. आजोबाच्या जात्रे आजोबाच्या जात्रे. इलो रे इलो शंकासुर इलो. इलो रे इलो शंकासुर इलो. संकासुरा रे संकासुरा इलो कसं बाबाचं रे घरा. संकासुरा
बाबरो बियनो अशे गावचे आजोबाच्या जात्री आजोबाच्या जात्री आजोबाच्या जात्री आजोबाच्या 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 जात्री अरे गावचे अरे असे भिवून धावून खाऊ येतात तो पण तो येता कोण तो हर्रे 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 हरकली लगा कोण नरकासूर ना मागी कोण भस्मासूर ना मागी कोण बकासूर शंकासूर ना 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 त्यांचा सगळ्यात व्हडलो भाव त्यांचा भाव नाही तो आमचोच भाव आमचो भाव कोण रे तो आम्ही तुम्ही तयार केलो आमचाच सख्ख भाव नाही तो नरकासूर नाही तो बकासूर नाही तो बकासूर नाही तो शंकासूर तो जाऊ नसा कोयनासूर तर या कोयनासुराक माचेर हाडटा साखळे हाऊसिंग बोर्डातल्या सरकारी प्राथमिक शाळेची भुरगीं नरकासूर बकासूर बकासूर वाव 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 कोयनासूर वाड वाड वाटा फूक फूक फुकता बगा बगा खादा मटा मटा गिल्टा वाड वाड वाटा फूक फूक फुकता पत्रे जाऊं रबर जाऊं ग्लास पेपर प्लास्टिक जाऊं पत्रे जाऊं रबर जाऊं ग्लास पेपर प्लास्टिक जाऊं count 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 सपना ताजी नाव count 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 सपना ताजी नाव Basmasur, Bakasura Bao. Nerkasur, Basmasur, Bakasura Bao.
तुमका पेड्यार सोदता आम्ही बडयांनी खेळटा तू येतलो जाल्यार एक बडी घेवन यो बडयांनी नाका रे बाबा कित्याक रे मम्मान पयल्यार तीच बडी घेवन लढायतली ते आता कशेच शक्य ना कितें बडी आता शाणी जाल्या तिने मस्तीपणा करपाची सोडला म्हटल्यार तिने थारायला भुरग्यांक कशे मारप ना वयल्यान तेंच्या वांगडा खेळपाचे धांवपाचे नाचपाचे कितें कितें विश्वास बसाना जाल्यार यो दाखयता ती पळय साखळेच्या विठ्ठलापूर सरकारी प्राथमिक विद्यालयाची भुरगी आणि ती मस्ती बडी कशी नाचता ती मस्ती बडी शाणी झाली हसती झाली नाचती झाली मस्ती बडी शाणी झाली हसती झाली नाचती झाली मस्ती बडी शाणी झाली हसती झाली नाचती झाली बडी शहाणी झाली हसती झाली नाचती झाली हे हसती झाली नाचती झाली हे मस्ती बडी शहाणी झाली हसती झाली नाचती झाली हसती झाली नाचती झाली हो गुरगुल्याची इष्ट झाली हो गुरगुल्याची इष्ट झाली विषयपणा सोडून दिली हो मस्ती बडी हो मस्ती बडी मस्ती बडी
झाली सरपळी गोल बली पटोळी बळी आता मातीना फुरकी तिका फिरचीना शाळेतल्या मॅचाचे बळी आता दिशीना बळी आता दिशीना एकीशी पडी शेण गेली शाणी पडी इष्ट झाली 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 एकीशी पडी शेण गेली साखळीच्या डॉक्टर के.बी. हेडगेवार विद्या मंदिराची भुरगी उडड रे भावरा उंच उंच डोंगरा तेंगशेर पैसे लिख लिखता तेंगशेर पैसे लिख लिखता झाड काजूल्याचे They
खजुऱ्याचे आलेला झाड खजुऱ्याचे आलेला वैल्या वैल्या डोंगरात फुलाला मोगरा सैमा तुझ्या मांडवात उत्सव झाला अरे वैल्या वैल्या डोंगरात फुलाला मोगरा सैमा तुझ्या मांडवात उत्सव झाला गुड 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 आज सुंदर अशा ह्या पेटूल कार्यावळीक आमी सगळी हांगा जमिल्ली आसा. ह्या 4 माणकुल्या अशा निवेदकांनी ह्या पेटुलाक नवो साथ चढयल्लो आसाच, पण त्याच बरोबर आमचे एक सांगाती बाय सारिका जाणे पेटुलाचो हो पदभार सांबाळ्ळो. हांव अन्वेषा सिंगबाळ कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष हाजे लागीं मागता की ताणें मुद्दामून माचयेर येवन सारिकाक मोगाची भेट भेटोवची. सारिकाक लागीं मागता की ताणें माचयेर येवचें आनी अन्वेषा कडल्यान ही मोगाची भेट स्विकारची. आनी तुमच्या सगळ्या लागीं मागता की तुमी नेटान ताळयो मारून सारिकाची बी तोखणाय करची.
देव बरें करूं अन्वेषा, देव बरें करूं सारिका बाय. पेटलाच्या शेवटाक आमी पाविल्ली आसा खरी. पेटलाच्या मोगान आमी सगळीं हांगा जमल्यात. हो मोग आपुलकी पळोवन आमी कोंकणी भाशा मंडळ खरेंच भारावन गेल्यात. त्या भायर येदोळच्यान हांगा वेगवेगळे नाच सादर करपी भुरगीं तुमच्या प्रतिसादान आनी तोखणायेन भारावन गेल्यात. आनी ह्या कांय खिणां भितर तुमच्या बरोबर आमचें एक वेगळें अशें मोगाचें आनी आपुलकेचें नातें जोडिल्लें आसा. आनी अशें म्हणटात की आपल्या मनशाचे केन्नाच उपकार आठयनात. कारण पेटूल गोंयभर प्रवास करता आनी पेटलाच्या ह्या पुराय प्रवासा भितर आमकां तुमची सगळ्यांची साथ लाभता आनी मुखारूय लाभतली हातूंत अजिबात दुबाव ना. सो तुमचे उपकार आठोवन आमकां तुमकां परकी करपाचें ना. पूण तरी आसतना एक सोपस्कार म्हणून हांव बेगिनांतले बेगीन हांव म्हजें हे ल्हानशें उपकाराचें उलोवप हांगा आटकून घेता. कारण पेटूल हांगा घडोवन हाडपाक आमकां खुबशे जाणांचो साथ लाभलो, सांगात लाभलो, आदार लाभलो आनी तांचें नांव हांगा घेतल्या बगर ही पेटलाची कार्यावळ हांगा सोंपना. सो सुरवेक हांव चडांत चड उपकार आठोवंक सोदता आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे जे हांगा आमकां लाभले, रमाकांत शेडये बाब ज्याणी मुद्दामून वेळ काडून हांगा आपली उपस्थिती लायली. तशेंच मानाचे सोयरे रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष विठोबा घाडी सर ज्याणी पुराय तेंको आमकां ह्या पेटूल कार्यावळीक दिलो, सगळे तरेचो आदार दिलो आनी रवींद्र भवनाच्या जोड पालवान ही पेटूल कार्यावळ हांगा घडोवन हाडपाक तांचो मोलाचो असो हात हांगा आसा. ते भायर अशोक काणेकार बाब जे कोंकणीचे ज्येश्ठ अशे कार्यकर्ते जावन आसा सांखळेचे आनी जांकां आमी सगळींच वळखतात अशे आमचे मोगाचे डॉक्टर शेखर साळकार. ह्या सगळ्या जाणांनी हांगा मुद्दामून उपस्थिती लावन ह्या पेटलाच्या कार्यावळीक शोभा हाडली. तशेंच सगळ्यात महत्वाचे म्हणल्यार रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आमकां सांगलें घडोवन हाडात तुमी पेटूल, आपलो पुराय हातभार तुमकां लाभतलो, पुराय आदार तुमकां लाभतलो. तांच्या एका उतराक लागून ही पेटूल कार्यावळ हांगा आमी घडोवपाक शकले. तांचे आमी चडांत चड उपकारी आसात. तशेंच रवींद्र भवनाचो पुराय स्टाफ, रवींद्र भवनाची संबंध कमिटी ज्यांनी वेळा वेळार आमकां आदार दिलो. तशेंच चड आनी एक खास म्हणल्यार ज्यांचें नांव घेतल्या बगर पेटूल कार्यावळ संपन्न जायना, सगळीं स्कुलां, सगळ्या स्कुलांची भुरगीं, तांचे टिचर्स हांच्या खातीर नेट्टान एकदां ताळयो जावनी. कारण ही पेटूल कार्यावळ जरी ही आज हांगा 2-3 वरांची असली तरी ह्या पेटलाची तयारी करपाक फाटले 15 दीस मायज ह्या भुरग्यांनी आनी ह्या टिचरांनी खूब कश्ट घेतल्यात. ताका लागून नेटान ताळयो जावनी. ह्यो ताळयो तांच्या खातीर कमी पडटल्यो, नेटान ताळयो जावनी. तांचे आमी खूब खूब उपकारी आसात. तशेंच तांचे पेरंट्स ज्यांनी भुरग्यां खातीर भुरग्यांक तयार करून हांगा मुद्दामून हाडलो, वेळ काडले. तशेंच जे गिफ्ट हॅम्पर्स हांगा आमी भेटयल्या ते गिफ्ट हॅम्पर्स आमकां स्पॉन्सर केल्ले नेस्लेचे आमी खूब खूब उपकारी आसात. तशेंच व्हॉलंटियर्स, कारण अशें म्हणटात की एका हातान केन्ना ताळी वाजना, 2 हात जाय पडटा. एक हात कोंकणी भाशा मंडळाचो आनी दुसरो हात जी वेगवेगळ्यो संस्था आमकां आज हांगा व्हॉलंटियर ज्यांनी आमकां आदार दिलो त्यो म्हणल्यार सम्राट क्लब सांखळेचे व्हॉलंटियर्स हांगा आसात, गव्हर्मेंट कॉलेज सांखळेची भुरगीं, टिचर्स, तशेंच साहित्य मंथन 70 हांचेय व्हॉलंटियर्स आमकां आज हांगा उपस्थित रावले आनी वदोळच्यान ते आमकां सगळो हो प्रोग्राम कंडक्ट करपाक मदत करतात, तांचेय आमी उपकारी आसात. तशेंच पत्रकार भाव जे हांगा उपस्थित रावले ज्यांनी आमकां प्रसिद्धी दिली तांचेय आमी उपकारी आसात. आनी सगळ्यात महत्वाचे म्हळ्यार हो सुंदर असो बॅकड्रॉप जो आमी हांगा पळयतात तो वेगवेगळ्या स्कुलाच्या भुरग्यांनी डिझायन केल्लो आसात. RPRS स्कूल बांदोडा, गुरुकुल स्कूल बेतोडा, वागळे हायस्कूल मंगेशी आनी रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिरची भुरगीं हांच्यांनी सगळ्यांनी मेळून हो बॅकड्रॉप हांगा सुंदर असो डिझायन केल्लो आसा. तांचे खातीर नेटान ताळयो जावनी. तशेंच फोटोग्राफी पार्टनर आमचे जावन आसात श्याम फोटोग्राफी, तांचेय आमी उपकारी जावन आसात. आनी सगळ्यात महत्वाचे म्हणल्यार ही 4 माणकुली भुरगीं
ज्याणी हांगा हो पुराय कार्यावळ सांबाळ्ळी अशें म्हाका दिसता गोंयान पयलेच फावट घडटा की सबंद कार्यावळ भुरग्यांची आनी सूत्रसंचालन लेगीत भुरग्यांनीच केला. ताका लागून त्या 4 भुरग्यांचे आमी उपकारी आसात आनी मुखार तांकां खूब खूब परबी भेटयता की तांणी मुखारय बी अशेंच फुडें सरचें. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें लास्ट बट नॉट द लिस्ट ऑल ऑफ यू जे ऑडियन्स जे प्रेक्षक हांगा वेळांत वेळ काडून हांगा आयले आनी आमकां सांगात दिलो ही दुसरी साखळेंतली पेटूल कार्यावळ आसा. अशीच कार्यावळ परतूय आमी घेवन येतली तुमच्या मुखार तेन्ना तुमचो सांगात मोग असोच लागुनी हांव चड वेळ घेना. मुखावेली कार्यावळ आमी फुडें व्हरता. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं.
मागीर रवान गातासा दुरो पिस्तो गे बाय गातासा दुरो पिस्तो समती के मैं गाता सा समती के मैं गाता सा और मगे चपानी खड़ खड़ पानी मगे चपानी खड़ खड़ पानी सोतीर धोला न गाता सा सोतीर धोला न गाता सा कोड़ी होड़ा के मैं गाता सा कोड़ी होड़ा के मैं गाता सा कोड़ी होड़ा असा मारे चपानी खड़ खड़ पानी मारे चपानी खड़ खड़ पानी मारे चपानी खड़ खड़ पानी मारे चपानी घस घस पानी मारे चपानी खड़ खड़ पानी मारे चपानी खड़ खड़ पानी मारे